मखर नवरात्र हांगा 1959 सुरू जालें आनी तेच मखर आज पर्यंत गेली 64 वर्सां हें मखर चलता हांगा आनी सगळे गांवचे लोक तशेंच कुळावी भक्तगण वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान म्हणजे हाजे भक्तगण सांगे पर्यंत खूब अशे मोठ्या प्रमाणार भक्तीगण तुमी आतां पळयता लोक प्रत्येक रातीक म्हज्या कोतान 500-600 लोक हांगा येवन देवीचो आशिर्वाद घेवन वता 9 दीस हे मखर चलता आनी कोविडांतल्यान आमी एक सकयल दुर्गेचें रूप अशें देवी स्थापन केल्ली आसा आनी गांवच्यो वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यो वेगळ्या वेगळ्या वाड्याच्यो सुवासिनी येवन कुंकुमार्चन करून देवीचो कृपा आशिर्वाद घेता आनी खांडेपारान म्हाका दिसता गेली अनेक वर्सां म्हणजे 64 वर्सां मोठ्या भक्तिभावान हो जाता डेली 9 दीस किर्तनाचो लाभ घेता लोक आनी ताज्या नंतर मखर वता हलयता आनी ताज्या नंतर लोक आपली अनेक जोडवी म्हणजे वाती हाडून थंय दवरता त्यो दाखयता लोकांच्यो आनी अशा तरेन 7:30 किर्तन सुरू जाता 7:30 ते 9:30 ताज्या नंतर एक अर्द पावण वर मखर हालोवपाचो कार्यक्रम जाता देवीक आनी ताजे नंतर ल्हान पावणी एक 15-20 मिनटांची सगळो कार्यक्रम 10:30 पावणे 11 आनी ताज्या नंतर एक अल्पहार लोकांक आमी दवरला पुरुच्यान ताजोय लोक एक हे घेता देवीच्या प्रसादाचो एक उपभोग घेता आनी अशें मोठ्या भक्तिभावान हो कार्यक्रम खांडेपारात चलता वेगळ्या वेगळ्या आसनाचेर देवी बसता आज हंसाचेर बशिल्ली आसा काल कमळाचेर बसता मागीर वेगळे हत्तीचेर बसता आसनां बदलता आनी सजावट मातशी बदलता मखरांतली म्हणजे प्रत्येक दिसा नवी सजावट करून मखर रंगयल्लें वता सो कोविड येयल्लो त्या काळान तुमी कशें कितें हें केल्लें काय म्हणटा आमी रिस्ट्रिक्टेड आनी ताका लागून स्क्रीन भायर बसयल्या लिमिटेड लोक भितर बसताले आनी उरिल्ले लोक मंटपान बसताले आनी तीच प्रथा आज पर्यंत चालू दवरल्या म्हणल्यार तोच प्रोटोकॉल अजुनूय तुमी तोच प्रोटोकॉल दवरला आनी लोक तो मान्य करून आतां देवीचो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेता